हांव धोवर एक टायमा बोवाळ मारून थकलो आनी रिसंटली पासून ताणें एक व्हिडिओ हे केल्ले युनिटी मॉला लागून ज्या टायमार आमचो लोक गोंयकार ओपोज कोत्ताले त्या टायमार तो येवन सांगता ओपोज सगळो लोक कोत्ता इवन आमच्या काकोड्या भितर गार्बेज प्लांट येवपाचो आसलो त्या लोकांक ओपोज केलो पूण आतां बरें आतां कांय प्रॉब्लेम ना वास येना आनी तो सांगता लोकांक सांगला वास येताना आपण फोन कर आनी त्या टायमार आपण येतलो आतां विचारपाक जाय तो हे दोळ तो इतलो वृद्ध जाल्या हो घबराल आहा तो अरे तुज्या घरांत इतली बस शिकलो मनशी आहाय दुसरे सुवातेर ह्या जाग्यात वाच हात पावचो मातशें स्लायटली वास येता वास येवपा लागलो आतां वास आतां येता आतां धरून रावता घबराल यो वास घेवपाक हांव रावलो धरून फोन करपाचें आतां तुका वास येता अरे इतलो मूर्ख तूं मनीस फर्स्ट ऑफ ऑल तुका मरे तकली ना तुका फकत पयशे आसा तुज्या मना भितर कितकोन काबार करपाचे तुका काय पडोन गेल ना तूं रावता बरो पॅलसी थिंगा तुगे कितें हारले जाल्यार तूं वयता वेर ना पोतून हे वास घेवपाचे सगळे कॉस्टॉपाचे कुडचड करा न्ही अरे तुका निवडून हाडला बरो करपा लागून तूं उलयतालो बरो व्हडलो शाणपणां आनी ज्या टायमार आतां लोकांक त्रास जाता ह्या वासाच्या हाडेंतल्यान गार्बेज पण आतां भायल्यान भाड्यान दोताय तेमगेले भायल्या लोकांक गेले तूं गार्बेज हाडून हिंग दवरपाक सोदता मागीर गोंयकारांक फोंडा काय न्हू तुमी ह्या चुतपोन जाल्यार आमकां पाड घालपा लागून न्हू तुम्ही आता इतल्यो थिंगा मायग्रंट्सा हाड भरलो आहाय चाळी करून दवरलो आहाय थिंगा रजिस्टर सगळ्या फोनांतल्यान पयलीं जाल्यार वयता थिंगा चाळयो आहाय चाळयो ते सगळे चाळयो तुका वोट बँका लागून तूं आमकां फोंडा घालतलो आतां तूं आतां नावेलीचे सांजो दे आर्यल त्या जाग्यार इंडस्ट्रीज त्यो आतां त्या जाग्यार सगळे भायलो लोक तेमगेर सगळ्यांक एक घालता म्हणल्यार कॉस्टॉपाचे आमी तुका पयशे मेळटा तुका सगळ्यांक तूं चोरपाचें अरे तूं कितें मनीस सारकोच गाडी गेली वास वास येता मरे हो वास आम्ही ओसडीच्यान डेली हो वास घेता डेली ओसडीच्यान असल्यो कितली गाडी वयता म्हणून म्हाका खबर ना 30-40 आनी हो वास आमी डेली आतां कितली वर्स जाली घेता कितें करप आमी मरप आमी तू कोडे तर जायना फर्स्ट ऑफ ऑल पयलीं मध्ये तू फेल जाल्लो आहा ताका लागून मरे तुगे मिनिस्ट्री गेलो आहा सगळें जालो आहा तू एक काम तुगे सारकें जायना डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सगळे गोलमाल एक तुगे रस्त्याच्या हाडेला जायना कोण आवाज काडे पोर दत्तराज बाबान ज्या टायमार लोकांक जीव वयता भुरग्याचो त्या टायमार तेजेर एफआयआर केली मुणगे तुजो कितें कोण आवाज काडटा गांवांत कितें बरपण जावपाक तुका जायना म्हूण कुडचडकार आवाज काडपाक पडटा आनी वयल्यान तूं तांचेर एफआयआर करता परवाना रे एफआयआर तुवें म्हजेरूच जायत केल्यो तुमच्या सरकारान प्रॉब्लेम काय ना कितले म्हण गोंयकारांचो तूं आवाज बंद करतलो म्हळ्यार कुडचडकार केन्ना चुकोर रावपाना तूं युनिटी मोल हाडपाक सोदता आमी हाड आमगे कुडचडार कितें देण्या घेवन येयल्लो काजरा कोडे जोत रे तुगेली जोती प्रायवेट तुगे कोश्टा पयशाचो तुगे सरकारा कोश्टा पयशाचो कितें देणे दत्तराज आतां पयला की तूं सदां कितें ना कितें इश्यू काडून रस्त्यार येता सो आयज कितें जालें आज मरे आज हांवें चिंतलेलें काल तो एक आमगे जेटी इन्स्पेक्शन जालें हो बी बरो सुशेगाद बरो सामकें आमगे धंदो बिंदू पळयतो म्हणून पूण जालें कितें सांग तुका सारकें आयकय हे आमगे आमदाराले स्टेटमेंट आयकय सारकें आणि बाकी तुम्ही पळयतले खुबशे आणि इट इज फॉर द बेटरमेंट अँड वी कॅन एश्युअर यू दिस 100 टन प्लांट will be commissioned in October November but trial runs of this plant will be done in the month of August. कितले प्लेसीस गार्बेज ते 4 तालुका न्ही आमचे ऑलरेडी आमचे पब्लीक हियरिंग पयल्ले आसा केपें तालुका सागेर तालुका धारबांदोर तालुका आनी काणकोण तालुका आता हेजो अरेंजमेंट आतां तुमी पळयलें आमच्या आमदारान हें सांगलें आमकां पयलीं हो जो प्लांट हाडचे पयलीं 4 तालुक्याचो कचरो हाडटो म्हणून आमगे कुडचडकारां काळीज मोठे आमी चल आमगेलोय कचरो ताजे बरोबर केपेंचो धारबांदोर्डा मागीर तुगेलो खंयचो आमगे सांग्यावेलो काणकोणचो कचरो हाडटा चल बाबा कोणाय बरें जावं म्हणून आमी ओगी रावली तेन्ना कचरो हाडपा दिलो काल कितें जालें सांग तुका हो पळय हो पेपर तरुण भारत कळ्ळो पयरचो पेपर तो कळ्ळो काल आमी त्या जेटी इन्स्पेक्शना बोळा उरले सो काल ह्या पेपरार एक पळय न्यूज आयल्या मराठीन सांगता नावेलीतील कचरा ही काकोडा प्रकल्पात नेण्याची मान्यता म्हणून आयला पळय पळय तुमचे मुखार पेपर आसा 19 तारखेचो आणि तातूंत भितर हांव तुका मुखाल्लें वाचून दाखयता नावेली कुडतरी सांज जे आरेल येथील परिसरात जंक्शन परिसरातील मोठ्या प्रमाणात कचरा आढळतो आयकय सारखें हा कचरा तेथील भाडेकरू आणून टाकतात म्हणल्यार कितें हे तेगे हो स्टेटमेंट कोणे काढला तेंगेल्या आमदारान तुयेकारान काढला भाडेकरू म्हणल्यार कितें मायग्रंट जे लोक भाड्यार रावता ते कचरो हाडून घालता हांगा मागीर हेजे मुखार आयकय या संदर्भात आपण म्हणल्यार तुयेकारान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल यांच्याशी चर्चा केली असून
त्यांनी हा कचरा काकोडा प्रकल्पात नेण्यास मान्यता दिली आहे. म्हणल्यार कितें, आमचो जो माननीय आमदार आसा हो आमगेलो काब्राल, हेणे दोर पेपर धरू, हेणे आता आमकां विचारना आसतना, आमी ह्या गांवचे लोक, आमी स्टेक होल्डर हांगचे, आमकां विचारना आसतना तुवें त्या मायग्रंटालो कचरो नावेलीच्यान साजुऱ्या ते घाटी थंय रावता तेंगेलो कचरो कुडचड्यार हाडपाक तुका परमिशन दिली कोणें? काय हे बेस्ट तुगे बापायलें? त्रास जाता ह्या गार्बेज आमकां गार्बेज त्रास आंबे गोरे ते थिंगा हे झाडां आहा थिंगा मागीर आमकां तितले आमगे गाडी लासली हे लासले कनेक्शन गेलं मरे एक मनशान गेलं ना मागीर एक बार लासून उडयले मागेल बोर्ड केले लासून उडयले हे केले मागीर बार लासून उडयले कोण एकट्याने एक्शन गेलं ना एक मनशान गेलं ना मुगेले आतां हांवें कळयलां तें कर म्हणून पूण एकटो येवं म्हणून तेन्ना सांगलेलें सगळें एकट्यान जावन हें तुका करायचं. हो कचरो हांगा हाडलो जाय आनी वाडयता म्हणटा. अरे कचरो आमकां नाका आमकां कचरो कित्याक जाय तो कोणी सांगला कचरो घाल म्हणून पयलीं आमोणेच्या पार्टीच्या लोकांक कित्याक हाडून गायले तेन्ना कोण ना त्या लोकांक कित्याक गायले